आणि धीस कशें आसता हे सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टर आयल्यार तो अचूक निदान करू शकता आणि तो अचूक ट्रीटमेंट दिवं शकता. बरोबर. सो ज्याच्या कारणान इफ यू सी लॉंग टर्म पेशंटाचो कॉस्ट खूप कमी जाता कित्याक द डॉक्टर डायग्नोसिस द सुपर स्पेशालिस्ट कॅन करेक्टली आणि गिव अ ट्रीटमेंट ऑल्सो. तज्ञ जाणकार आपल्या योग्य त्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातल्यान करू शकता. मॅनेज करू He can do that. बरोबर. म्हाका डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 या हॅलो हा विचारात प्रश्न विचारात ऐकून येता आमकां. हॅलो हा विचारात. दोतोर देसाय उलयता. हा मातसो टीव्हीचा आवाज एक काम करा टीव्हीचा आवाज कमी करात. म्हाका उजवो दोळो जो आसा ताका मातसो कॅटरेक्ट जाला. ओके. उजव्या दोळ्याक मातसो कॅटरेक्ट जाला. हय आनीक दावो दोळ्याक आतां जावपा जाला सुरू जाला म्हणून सांगता दोतोर. ओके ओके. पूण कितें जाता म्हाका ते दोळ्यांचेर मातशे अशी वेप्स अशी येतात आनीक दोळ्याक कॅटरेक्ट हो स्लो 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 ग्रोथ जाता. तितलो फास्ट जाना. म्हाका डायबिटीज बी तशें कांय ना. म्हणटा दोतोर म्हणटा अजून ते जावं ना. ते आतां ऑपरेशन करपाचें काय मागीर करपाचें आणि हे वेप्स जे येता न्ही मातशे मातशे दोनी दोळ्यांचेर ते कशें दोळे जडशे जातात. करेक्ट एब्सोल्युटली. आतां देसाय बाब कशें आसा कॅटरॅक्ट खंयच्या पेशंटाचो केन्ना काडपाचो हो डिपेंड ऑन पेशंटाच्या ऑक्युपेशनाचेर आसा. आतां एकदम 10% कॅटरॅक्ट एका प्रोफेशनल ड्रायव्हराक आसलो जाल्यार तो कॅटरॅक्ट काडपाकूच जाय फॉर सिंपल रिजन नाल्यार तो गाडी चलोवपाक शकना आणि गाडी चलोवपाक ना त्याचे डेली लायव्हलीहूड जायना. सो ड्रायव्हर टेलर किंवा ज्वेलर एकदम कमी कॅटरॅक्ट काडू शकता. एक जाणट्या आजीक रिटायर्ड आसा घरान बसली तिका 80% सुद्धा कॅटरॅक्ट जायसर दवरू शकता. बरोबर. एक आमचे असले जे ऑफिसान बसता तांकां एक 50 to 60. सो केन्ना कॅटरॅक्ट काडपाचो प्रत्येकाच्या ऑक्युपेशनाचेर आसा. इट इज नॉट डिपेंड. इट्स मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव्ह. इट इज नॉट डिपेंड की इतले स्टेजीर काढलो कीच काढू शकता. बरोबर. जर मजा असल्या दोळ्या दोतोराक जर 20% सुद्धा कॅटरॅक्ट आसा जाल्यार तो काडचो पडटलो नाल्यार फाल्यांच्यान म्हजो धंदो बंद जातलो. इट इज एज सिंपल एज दॅट. बरोबर. कळ्ळें न्ही. बरोबर. म्हणजे जसे कारण प्रत्येकाचो डिमांड इट्स ऑल व्हिज्युअल डिमांड कितलो आसा तो. लोकांक थोड्यांक एक लायन कमी दिसल्यार सुद्धा प्रॉब्लेम जाता. थोड्यांक 4 लायनी कमी दिसल्यार सुद्धा ती म्हणटा आपणाक बरें दिसता. तांचो डिमांड कमी आसता. सेकंडली जर तुम्ही वेग जो जाता दोळ्याक म्हणटात कदाचित ह्या कॅटरॅक्टात मुळे जावं शकता. एब्सोल्युटली. ताणेच सांगला की एका दोळ्याक आसा दुसऱ्या दोळ्याक जाता म्हणजे दॅट इटसेल्फ मस्ट बी द कॉज. आणि म्हाका तुम्ही जर जी यार्डस्टिक ताका लायली त्या प्रमाणे जर आमी हे फॉलो केली जाल्यार ह्या मनशाक म्हाका दिसता घडये कॅटरॅक्ट ऑपरेशन बेगीन काडलें बरें. बेटर. म्हाका डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 हा हॅलो हा ऐकू येता विचारात. हांव नंदू नागवेकर उलयतां. नंदूबाब विचारात. कितें जालें म्हाजो न्ही गरमेन न्ही दोळो तांबडोच जाता आनी सारको सणसणटा. सारको म्हणजे चडान चड सणसणटा असो. बरें एक सांग म्हाका एकच दोळो काय दोनूय दोळे. एकूच दोळो. एकच दोळो. काम कितें करता. हांव म्हणजे कसो ट्रॅव्हलिंग बी चडशें आसता म्हाजें. म्हणजे टू व्हिलराचेर बी तसो. टू व्हिलर. चश्मा लायता. हय हय हय. चश्मा लायता. चश्मा म्हाजे रेबन लायता. आणि एज कितें तुमची. एज 39. कितें विचारपाचें. आता नंदूबाब तुमचो हो दोळो परत परत तांबडो जाता काय फर्स्ट टाइम असो जाला की तांबडो जाता आणि दुखता काय परत परत जाता. 3-3 महिन्यांनी जाता 4-4 महिन्यांनी जाता. 3-4 महिन्यांनी जाता तो. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन जो असो एक दोळो तांबडो जावप ताका आमचे भाशेन UVITs म्हणटात की दोळो सूज येता. आणि ही केन्ना जाता मोमेंट तुजी बॉडीची विकनेस बॉडी वीक जाली किंवा जागरण जाले किंवा हिटान हे मातशे तुका सूज वाडटा. मागीर आमी तांकां ड्रॉप्स दिले काय कमी जाता. सो हाका UVITs म्हणटात. युजली जे हे दुयेंस अशें आसता की दोतोराकूय वाज येता आणि पेशंटाकूय वाज येता. प्रत्येक फावटी पेशंट येता दोतोर ड्रॉप्स दिता तो बरो जाता. सो हाका मेन थिंग म्हणजे तुमकां जर हिटान जाता जाल्यार हिटा पासून दूर रावप किंवा तेन्ना चड रॅश घेवप. सो ही काळजी घेवपाक जाय. थोड्यांक थंडीन जाता उलट आसता तशें आसता. थोड्यांक कितें कामाचो लोड खूब वाडलो काय जाता. सो मोमेंट बॉडीचो इम्बॅलन्स कमी जालो काय जाता. सो दिस इज एक कारण असू शकता. जेन्ना एका दोळ्याक जाता ना जर 2 दोळ्यांक जाल्लो जाल्यार क्वेश्चन वूड हॅव बीन डिफरंट तेन्ना आसतलें. म्हणजे हाका प्रॉपर इव्हॅल्युएशन आणि म्हणजे एक महत्वाची गोष्ट तुम्ही ह्या माध्यमातल्या लक्षात घेवपाची की हाका उपाय आसा तेन्ना योग्य डॉक्टराचो सल्लो घेयात. म्हाका दिसता यू कॅन कम आउट ऑफ दीस प्रॉब्लेम. डेफिनेटली. डॉक्टर आमी जो उलयताले सुपर स्पेशल की आज तुम्ही सांगले की आज अशी म्हणजे तंत्रज्ञानाची झेप म्हणा किंवा एक म्हाका अतिशय बरो म्हणजे आनंदाची गोष्ट दिसता की स्पेशली व्हेन आय एम शेअरिंग दीस प्लॅटफॉर्म विथ यू की
आज अशा तरेची यंत्रसामुग्री आशिल्ली यंत्रणा गोंयांत उपलब्ध आसा. बरोबर. एक काळ आशिल्लो आमी फक्त कॅटरेक्ट सर्जरी गोंयांत करताले, जावं ती खंयच्या म्हणतो हॉस्पिटलांनी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांनी जावं प्रायव्हेट करताले. किंवा आनी बाकीचे जशें हांवें सांगलें की चष्मा बद्दल किंवा एखाद्या कितें लोक. पण आज तुम्ही सांगले की इतकी तरेकवार सांगले तुम्ही की बाबा त्याचे रेटायनोप्लास्टी म्हणा किंवा आनी कितकीशी वेगवेगळे झोन सांगले आणि ह्या प्रत्येक झोनाचो फील्ड ऑफ सुपर स्पेशलायझेशन. इट इज नॉट जस्ट म्हणजे एक एका म्हणजे जशें कितें की आमी टेलराकडे गेलो तो शर्ट शिवता, पॅन्टूय शिवता, सुटी अशें आसना. सुटाचो स्पेशलिस्ट वेगळो आसा, शर्ट शिवपाचो वेगळो आसा, पॅन्ट शिवपाचो वेगळो आसा, त्याचे आनी कितें फॅन्सी शिवपाचे तशें वेगळे म्हणजे तशें प्रत्येकाचे डिमांडा प्रमाणे आज तशें फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा. बरोबर. दुसरी गोष्ट म्हणजे आज हे तंत्रज्ञान उपलब्ध आसा आणि हे तंत्रज्ञान ह्या गोंयांत सुद्धा उपलब्ध आसा, ही खूप महत्वाची गजाल. बरोबर. आता डॉक्टर आणि तुम्हाला प्रश्न विचारता, खूप शेवटी लोकांक अशें दिसता की म्हणजे आमी जे आय डोनेट करप अशें म्हणटा. बरोबर. अशा प्रकारची यंत्रणा गोंयांत आज खंयच्या लेवलार आसा किंवा कसो हाचो फुडार आसा मातशें थोडक्यान सांगा. हय, आता ऍक्च्युली जी आय बँक म्हणटा ती आमच्या गोंयांत केल्ली आसा इन्स्टॉल आसा ऑलरेडी. रोटरीन ऍक्च्युली ताचो खूब लीड घेवन केल्ली आसा. पण एकच वायट दुखची गोष्ट न्ही, इन्स्टॉल केला, इन्स्ट्रुमेंट आसा, पण ती कोणी फुडें व्हरूंक ना. जितली व्हरूंक जायी ज्या गोंयांत आसल्या एडवान्स स्टेटीन जितली फुडें व्हरूंक जाय तितली ना. आज जर कोणाक आय डोनेट करतलो जाल्यार त्याचो अवेअरनेस आयज आमच्या गांवा पर्यंत पावोंक ना. बरें, म्हाका जर डोनेट करतलो जाल्यार कोणाक मेळपाचें हें अजून खबर ना. सो कदाचित खंय तरी आमचें कावन्सिलींग म्हणा किंवा आमचें नेटवर्किंग खंय तरी कमी पडटा. प्रॉपर लिंकेज जावना, प्रॉपर लिंकेज जावना आसा, पण इट इज नॉट लिंक प्रॉपरली. आज जर कोणी रातचो जर 9 खंयच्या तरी एका गांवांत गेलो जाल्यार डोनेट करपाक म्हणजे तो दोळो ताचो वचून काडून परत हाडून स्टोर करपाची फॅसिलिटी आसा, पण कोण थिंगा वचून हाडपी ना, कोऑर्डिनेशन ना, द स्टाफ इज नॉट ट्रेन. सो हो जो प्रोसेस आहे खूप नेटवर्किंग लागता, ते जावंक ना. म्हणजे खूप मातशें खंत आनी कोण तरी बाबा लीड करून डॉक्टरान घेवंक ना की बाबा चल हाणे दोळो हाडलो, कोणाक गरज आसा त्याची मागीर कॅरेटोप्लास्टी केली. सो एकच ही गोष्ट आमच्या गोंयांत म्हणजे ती खूप लॅकिंग आसा अशें अजूनय म्हाका दिसता. तुमच्या तज्ञ दोतोरांनी जाका तो हुन्नर आसा त्या लोकांनी फुडें सरून ह्या दृश्यान कितें तरी मार्ग काडचो आणि सरकारी म्हाका दिसता ह्या दृष्टिकोनाचेर प्रो आसतले आणि आय थिंक वी विल डेफिनेटली लुक फॉर अ बेटर टुमॉरो. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो गुड इवनिंग डॉक्टर. गुड इवनिंग डॉक्टर, म्हजो प्रश्न असो आसलो की मायोपिया जाल्ल्याक कायम स्वरुपी चश्मा लावचो पडटा की तो वचूंक शकता फुडें? इतकोच प्रश्न. बरं, आता तुमचो जो प्रश्न आसा तो एकदम बरो आसा. ही जी आता मायोपिया आसता ताका चष्मा घालूकच जाय, पण हो चष्मा जर घालपाक नाका. एक तर मायोपिया म्हणटा तो नंबर केन्नाच वचना, चष्मा घालचोच पडटा. पण एक सर्टन एज जातूकसनी तो नंबर काडूं येता, टोटली चष्मा ना घालूं येता. आफ्टर एज ऑफ 21 मायोपियाचो नंबर केन्नाच वाडना. एकदा ग्रोथ स्टॉप जालो का नंबर बंद जाता आणि मागीर लासिक म्हणून सर्जरी आयला, जी लेजर सर्जरी, ती जर सर्जरी करशी जाल्यार ऑलमोस्ट टोटली नंबर वता. जर थोडे पेशंट असता व्हेरी हाय मायोप, मोर दॅन -12 नंबर, तांकां लासिक जर करूंक शकना जाल्यार अदर फॉर्म ऑफ सर्जिकल आसा वेर चष्मा ना घातल्या उपकारता. आणि थर्ड थिंग यू कॅन पुट अ कॉन्टॅक्ट लेन्स. पण मायोपिया पेशंटाचो एक लक्षांत दवरा, मायनस नंबर केन्नाच वचना, तो एक तो सर्जरीन काडचो पडटा. आणि मायोपिया पेशंटाचो सदांच नंबर जर यंग, युजली तो भुरगेपणान लागता आणि हळूहळू वाडटा आणि इट रिचीज मॅक्झिमम टील द एज ऑफ 21-22. मागीर आफ्टर 24 एंड ऑल इट गेट स्टेबलायज. बरोबर. तशेंच आता डॉक्टर म्हणजे तुमचे जसे लोक म्हणजे 2 प्रश्न आसा. एक म्हणजे कितें की केन्ना केन्ना चडशे म्हणजे थोड्या भुरग्यांक जन्मजात स्क्विंट आसता. बरोबर. हो जो स्क्विंट आसा तो मागीर तांकां कॅरी ओवर, तांकां एक म्हणजे खूप एम्बॅरेसमेंट जाता. दो दे कॅन सी प्रॉपरली, तांकां दिसता, पण कितें आसा तांकां ते आपणाक म्हणजे हे आसा म्हणजे ते स्क्विंट आसा, एक तांकां मातशें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स स्वताक म्हणून येता. बरोबर. हाचेर मॅनेजमेंट करता म्हणजे आज म्हणजे की ल्हान भुरग्यां खातीर असो स्क्विंट आशिल्ल्या खातीर वॉट टायप ऑफ फॅसिलिटीज आर अवेलेबल इन गोवा? आता ऍक्च्युली हे जे स्क्विंट जे आसा तुम्ही सांगता तसो म्हणजे हो ट्रिटमेंट तिरसो हे जो ट्रिटमेंट आसा तो भुरगेपणानच करूं जाय. अर्लियर यू डू इज बेटर. दिस ट्रिटमेंट यू हॅव टू फिनिश बिफोर 9 वर्साच्या पयलीं. कोणी तरी जर एक 20 वर्साचेर आयलो जाल्यार ताका ट्रिटमेंट करपाक तितलो हे जाता, डिफिकल्ट जाता. आता भुरगेपणा आमच्या कडेन कितें म्हणजे आमच्या कडेन स्क्विंट स्पेशलिस्ट आसा. सो तो डॉक्टर आमी 2 भाशेन ट्रिटमेंट आसता. एक ताका चष्मा दिवन ते तिरळपण सरळ जाता काय पळयता. दुसरो ऑप्शन चष्मा दिवन आणि थोडे आम्ही एक्सरसाइज दिता दोळ्याक, तातून जर करेक्ट जायना जाल्यार सर्जरी इज द नेक्स्ट ऑप्शन. आणि तातून तू एकदम सरळ दोळे करू शकता. कोणाक कडचे सुद्दां व्हडले हातून भुरगेपणान हाचे तिरळपणाचें ऑपरेशन केला. बरोबर. म्हणजे दुसरें म्हणजे कितें की हो जर लोकांचो ना मागीर व्हडलो जालो उपरांत मागीर करचें अशें दवरूं नये. टोटली डिफरंट. उलट जितलें बेगीन करी तितलें बरें. अर्लियर यू डू रिकवरी बरी जाता आणि तो दोळो आमकां तेची नजर वापरूं शकता. खूब टायम अशें आसता की आमकां 2 दोळे आसता, एक दोळो कामच करना. इट इज एज गुड एज
लेझी आहे तसं बरोबर. सो हो दोळ्याचं तुम्ही यूज करू शकता नजरे. म्हाका दिसता अतिशय महत्वाची गजाल की लोकांच्या म्हणजे तेच म्हणजे ही जे कार्यावळीचे मोग आसा की लोकां पर्यंत एक रायट इन्फॉर्मेशन वचचे. आय थिंक वी आर हेडिंग. आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो 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 हा विचारात. दोतोर माझ्या चली न्ही 7 वर्साची आसा. 7 7 इयर्स. हय कळ्ळें. कळ्ळें. आणि तेका पयसले मातशें बरें दिसना म्हणजे अशें लास्ट बेंचार जेन्ना बसता पळय तेन्ना सारकें बरोवन बी हाडिना ते बोर्डा वयले. बरोबर. आणि पयसले कितें वाचूंक सांगतकू मातशें बरें दिसना. तुम्ही दोळ्याच्या दोतोराक दाखयला आज पर्यंत? एकदां दाखयल्लें पूण हाय लेवल आसा अशें म्हणटा दोतोर. पण एक म्हणजे करपाचें तेका तें. बर तुम्ही कितें करपाचें दोळ्या दोतोराक दाखोवन तुम्ही सांगतात ते भाशेन डेफिनेटली तुमच्या धुवेक नंबर आसा. 80% ऑफ द नंबर आसा. केन्ना केन्ना ना दिसपाक आनीकूय कारणां आसत पण सदांच आमी बेजीक कारणाच्यान वचतात की बाबा नंबर आसा. सो तुम्ही करेक्ट दोळ्या दोतोराक दाखोवन त्याचो दोळे चेक करून घ्या. ताचेरच तुमकां त्याचं सोल्युशन मेळटलो. नंबर आसा जाल्यार वॉकलो घालपाचे आणि जर आनी कितें कारणां दिसपाक जर आसात जाल्यार मागीर ते आमच्यान इन्व्हेस्टिगेट करू येता. तशेंच आता तुम्ही अनेक गोष्ट सांगला म्हणजे आता भुरग्याचो विशय आसा. खुबशे फावटी भुरग्यांक चश्मा दितात म्हणजे गरज म्हणून लागचो पडटा पण ते भुरग्यांक मातशें एम्बेरेसमेंट जाता की स्कुलान घालपाक आणि अशे भुरगीं चडशे फावटी चश्मा लायनात आणि ताच्या तरी कांयशी दुयेंसां जी आसतात ती मातशें वाडटात किंवा दे डोंट कम अंडर कंट्रोल की तांकां ज्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी वी वॉन्ट टू ऑफर हेल्प दॅट इज नॉट म्हणजे रीच तो जो आमचो गोल आसा तो अचीव जायना. वॉट यू लायक टू हाऊ यू लायक टू एड्रेस दीस इश्यू? पळय हो जो इश्यू आसा न्ही खूब नाजूक आसा. खंयच्याय पेशंटांक स्पेशली भुरग्यांक तांकां केन्नाच कळोंक जायना की बाबा ती एका दोतोरा कडेन आयल्या म्हणून. एक फर्स्ट तांचे कडेन रापो करपाचें की आपुणूय तांच्यातलो एक तांचो फ्रेंड कसो एक तांचो वेल विशर फ्रेंड बी. सो त्या इश्यून तांकां अशें कन्विन्स करूं जाय की तूं चश्मा घातल्या म्हणून तूं एकदम बरें दिसता. यू आर समथींग डिफरंट. बरोबर. यू आर सम इंटेलिजंट भुरगे. सो एक तांकां अशी तेंची इमेज करूं जाय की ना चश्मा घातल्या ताकाच खंय इन्फॉरिटी कॉम्प्लेक्स असो दिसूं जाय. सो असो जेन्ना तूं ताका खुर्चेर व्हरून बसयता तो स्लोली भुरगें घालपाक लागता आणि रियलायज जाता भुरगे हुशार असतात की आपल्याक चश्मा घालून दिसता बरें आणि खरेंच आपण स्मार्ट दिसता अशें डॉक्टर म्हणटा आपली घरांतली म्हणटा. सो हो कॉम्प्लेक्स त्या भुरग्याच्या तकलेन हाडपाक जाय. तेन्ना मागीर भुरगे केन्ना निजेन सुद्धा चश्मा घालतात. डॉक्टर तुम्ही एक बरोच म्हणजे दिस इट इज ऑल्सो इट इज नॉट जस्ट अ सायन्स इट इज ऑल्सो एन आर्ट हाऊ टू कम्युनिकेट. दुसरें म्हणजे तुम्ही सांगला की एक अतिशय गोष्ट महत्वाची की आजकाल इतके तरेतरेचे फ्रेम्स अवेलेबल आसा इतके तरे म्हणजे काय लोकांमध्ये टेम्पटेड म्हणजे काय लोकांक खरें आपण चश्मा लावचो काय कितें अशें दिसपाक लागता म्हणजे दे डोंट रिक्वायर. खुबशे टायम अशें जाता खऱ्या एका भुरग्याक गरज असता तो घालूंक सोदना. तो घालूंक सोदना तो दुसरो भुरगो दाखवता अरे तुका कोणी दिला चश्मा कितें कंप्लेंट सांगला कोण दोतोरा कडेन गेला ते सगळें तशें वचून आपल्या घरा सांगा आवय बापाय की तकली दुखता अमक्या दोतोरा कडेन व्हर आणि तांकां खबर आसा म्हणजे चश्मा दिसला ना दिसलो जाल्यार दिला जाल्यार मागीर रडटात ते आसा. बरोबर म्हणजे ते सांगता म्हणजे सी ऑल दिस हॅज टू बी एड्रेस इन अ लिटल म्हणजे थोडंसं डिफरंट टेक्निकल इश्यू ना ताका बट नाल्यार त्या भुरग्याक तुजी आवड क्रिएट करपाक जाय ताची गोष्ट. डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो या हॅलो हां हॅलो डॉक्टर हांव भानुदास नायक उलयतां. भानुदास बाब विचारात. डॉक्टर म्हाका न्ही ग्लुकोमाचो प्रॉब्लेम आसा. बरोबर. आणि ग्लुकोमा म्हटल्यार कितें आणि तू कसो मॅनेज करप ते मातशें तुमी सांगात. बरें बरोबर. आता ग्लुकोमा जाका आमी आमचे कोंकणीन दोळ्यां प्रेशर म्हणटात. आता कितें जाता प्रत्येकाच्या दोळ्यान सर्टन फ्लुइड येता आणि थोडे फ्लुइड वता. थोड्यांचे कितें आसता जे ते फ्लुइड येवपाची रस्तो व्हडलो आसता आणि वचपाचो कमी जाता म्हणून दोळ्याचे फ्लुइड वाडटा ताका दोळ्या प्रेशर म्हणटा. आता ग्लुकोमा मॅनेज करप दोन भाशेन आसा. एक मेडिकल लायन ऑफ ट्रिटमेंट म्हणजे जाका आमी ड्रॉप्स दितात आणि ते फ्लुइड वचपाची वाड ओपन करतात आणि फ्लुइड येवपाची वाड कमी करतात. दुसरो जर ते मेडिकल लायन जायना जाल्यार सर्जिकल लायन आसा ट्रिटमेंट ताका आमी दोळ्याच्या प्रेशराचें ऑपरेशन करतात ताका ट्रॅबॅक्युलेक्टमी. पण हे करच्या पयलीं की तुमकां कितलो ग्लुकोमा जाला हे एसेस करप खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो ताच्या खातीर सर्टन डायग्नोस्टीक टेस्ट आसा लायक पॅरिमेट्री टेस्ट असतात. दोळ्याचो प्रॉपरली करेक्ट वे सायंटिफीक वे प्रेशर चेक करप. दोळ्याचो प्रेशर चेक करप 2-3 मशिनां आसात. नॉन कॉन्टॅक्ट टोनोमेट्री आसा ॲप्लानेशन टोनोमेट्री आसा इंडेंटेशन. सो करेक्ट मशीन वापरून चेक करा प्रेशर. सो हे असे सगळे असेस करून आणि जर पॉसिबल जाला जाल्यार राईट ग्लुकोमा स्पेशलिस्टाक मेळून ट्रीटमेंट घेवप दॅट इज द बेस्ट थिंग विच वी कॅन डू फॉर दिस पेशंट. म्हणजे तुम्ही सांगता ते वॉट आय पर्स्यू म्हणजे इट इज लायक म्हणजे कशें आमी केन्ना गांवांत पूर आयलो एक म्हणजे दोन कारणां. एक म्हणजे पावस भरपूर पडला की उदक त्या गांवांत भरपूर आयला. दुसरं त्या गांवांतलें उदक ड्रेन जायना प्रॉपर ड्रेन जायना म्हणजे हाचेका लागून ते ब्लॉक जावन आणि इट हॅज टू बी इनकन्विनियन्स टू द बरोबर. सो सेम वे म्हाका दिसता ग्लुकोमाचो इश्यू असो आसा बरोबर पण प्रॉपर लायन ऑफ मॅनेजमेंट म्हणजे जर खूब फुडें आतां आमच्या म्हणजे पयलीं बिचोले बी पूर येतालो आतां पयलीं ते पावसा पयलीं सगळी गटार पयलीं क्लीन करता ड्रेनेज आर क्लियर म्हणजे सो दॅट वॉटर डजंट गेट रिटेन्शन म्हणजे अशा रितीन यू कॅन हँडल दिस इश्यू डेफिनेटली.